दिसाक सगळे जे डोर टू डोर जे काणकोण म्युनिसिपालिटी तर्फे जे कचरो भरप जातालो तो ह्या दिसाक बंद केल्लो आसा। आनीक हे जो प्लांट जो आसा दुमाण्यार जो प्लांट आसा सेग्रिगेशन करपाचो, प्लास्टिकाचो सेग्रिगेशन करपाचो, कचऱ्या सेग्रिगेशन करपाचो, ते अजून ह्या दिसाक ते फुल्ल हे भरल्यान ही दुमाण्याची एरिया भरल्यान ते काणकोण नगरपालिकेन बंद दवरलें आनी ताका लागून सगळे काणकोणकारांक हें त्रासदायक जातालें। जलस्रोत उदकाचे जे आमचे जे साठो आसा ते पाड जातले आनीक हे पाड जावचे न्हू ह्या खातीर पर्यावरण तज्ञ जे आसा आनी जे आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड बी आसा तेणी हेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा। ना जाल्यार फुडें आमकां उदका खातीर काणकोणकार परत एक फावट आमकां त्रास जावपाची शक्यताय आसा। जर अशें न्ही सोमाराच्यान आमी आमचे मेंबर्स जे आसात ते आमी म्युनिसिपालिटीन हंगर स्ट्रायकाक बसलेले। पयले 3 दीस हो हंगर स्ट्रायक आसता तो फक्त लिमिटेड म्हणजे ऑफिस आवर्स लिमिटेड आसतलो। सकाळी 9:30 ते 5:30 मेरेन आमी बसलेले। केन्ना ते 3 दीस? सोमाराच्या फ्रॉम मंडे आनी 21 तारखे म्हणजे जर 3 दिसां भितर जर ताजेर कांय सोल्युशन येवना, जर कॉन्क्रीट आमकां रिटर्न एश्युरन्स फ्रॉम हायर ऑफिशियल्स मेळना जाल्यार आमी 21 तारखेच्यान ब्रेस्ताराच्यान आमी इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायकाक म्युनिसिपालिटी बिल्डिंगेनूच बसतले। आमचे 2 गोश्टी आसा, म्हणजे जो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा आतां ज्याची दयनीय परिस्थिती म्हणजे त्या परिस्थिती खातीर सगळ्या काणकोणकाराच्या आरोग्याक धोको आसा अशी परिस्थिती जी जाल्ली आसा तेजेर इमिजिएट एक्शन जावन कितें तरी तातूंत प्रोसेस स्टार्ट जावचो आनी तें क्लियर जावचें।